भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान माझ्या मतदारसंघात काम केल्लें आसा त्याचप्रमाणे कार्यकर्त्यांनी जी संघटना उभी केल्ली आसा ती सगळी देवेंद्र शेट हांच्या फाटल्यान उभी रावन तांकां निवडून हाडपाक अथक प्रयत्न करतली। आमकां खात्री आसा की आमी साधारण 17,000 मतांचे हे दवरलेले आसा। फाटल्या वेळा आमी 12,500 मतां हो मतदारसंघ भारतीय जनता पक्षा खातीर जिखिल्लो। तसोच आता चौथ्या वेळा परत सतत हो मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टी खातीर आमी जिखतले हातूंत कांय दुबाव ना। पक्षाचेर तांचो विश्वास आहा जनतेचो, जे फाटले आमदार हांगासर भारतीय जनता पक्षान दिले, तशेंच आतां ही चवथ्या फावट भारतीय जनता पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते, हितचिंतक आनी मतदार आमच्या फाटसून रावन मोठ्या मताधिक्यान आमकां निवडून हाडटले हाची आमकां खात्री पडलेली आसा। प्रचाराची आमची दुसरी फेरी चालू आसा, प्रचार कार्य जोरान चालू आसा आनी भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवाराक म्हणजे आमकां जो प्रतिसाद आयज मेळत आसा, गांवोगावी जेन्ना आमी वयता प्रचाराक तेन्ना लोकांचो प्रचंड असो प्रतिसाद आमकां मेळटा।